जाणटेल्यांची शेताबाता सोडून तरणाट्या जॉबाच्या फाटल्यान लागले। शेतां पडींग पडली पण शेतकाराचे वारे शेताक सारे। शेतात स्वता कष्ट काढल्यार भांगर पिकोव येता म्हूण सांगोळटेचो शेतकार प्रकाश पाली म्हणटा। बार्देशांत एके वटेन पर्यटन हातपाय पसरतात, थंयच प्रकाश तांच्या शेतात आधुनीक पिराय वापरून तरेतरेच्या फळभाज्याच्या घसघशीत पीक काडटा। लोक म्हणटात शेतकी खात्याक शेता भाटकाराचे पडून गेल्ले ना, पण प्रकाशाचो अणभव मात वेगळोच। श्यामसुंदर फट्टेचो रिपोर्ट। जवळजवळ 2000 स्क्वेअर मिटर हांवें कलिंगड घातलेली आहा। 500 स्क्वेअर मिटरांनी हे कोकण दुदी लायिल्लो आसा। थोडी काकडी लायिल्ली 400 मिटरांनी आनी त्या शिवाय 350 स्क्वेअर मिटरान आतां भेंडी चालू फुलाचेर येयल्ली आसा। लोक कितें म्हणटा की शेतान फायदो ना करीन कश्ट करचे न्हू। कश्ट केले जाल्यार शेतान भांगर पिकोव येता अशें म्हाका तरी दिसता। आनी स्वता कश्ट करून आनी वयल्यान तुजें हेल्थूय बरें उरता, तुजे हात पांय चालू उरता, बरें जाता सगळें। म्हापसा जनरल एग्रीकल्चराचे जे ऑफिसर आसात, जनरल एग्रीकल्चर आणि राऊत साहेब यांच्यानी आमकां खूब मार्गदर्शन केलें आनी त्यांच्या मार्गदर्शनाक आमी तेजी रोप्याची लावणी केली। तेंच्यांनी अंतर सांगलें एका फुटाक लाय म्हणून, आनी तशेंच कलिंगड बी घालपाक आनी तेंच्यांनी बरें हेल्प केलें आमकां। अशें खंयच्याच ऑफिसांनी हेल्प करिनात, इतकें तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलें आहा। प्रत्येक कितें तेचेर बारीक रोग पडलेलो तें गेल्यार तेंच्यांनी वखद दिलें बरोवन आनी ते पुठ्ठे लावपाक बी दिले म्हणजे दसता ते बरें। लोक सांगता की शेतां करून कांय फायदो ना, पण शेतान आपण स्वता कश्ट जर करीत खूब फायदो आसा। आमी आतां म्हाज्या एका जाली 4 वर्सां पयलीं आयसर सेंटरान म्हाका प्रभुदेसाय डायरेक्टर कार्यकुंचमीट हेंच्यांनी बियाणें दिल्लें तैवान सीड्स कंपनीचे। जवळजवळ 17 ते 18 किलोचे येदे मोठे कलिंगड हांवें काडलेले आसा आनी ती कलिंगडां त्या टायमार 150-200 रुपयांनी हांवें विकलेली आहा। एकाच वर्सा हांवें म्हाजो बायचो सगळो खर्च भरून काडलो। गोयच्या आमदारांच्या टिमीन पुर्तगालच्या पार्लमेंटेरियनांक 3-2 गोलांनी मारले। मंगळारा राती फातोर्ड्याच नेहरू स्टेडियमार फ्रेंडली मॅच जाली। पुर्तगालाच्या साडा फेर्नांडीस गोयच्या टिमीक बरीच खरज काडली। गोयच्या ग्लेन टिक्लो, आवेर्तान, बेंजामिन आनी सुभाष फळदेसाय तातूंत बरे खेळ्ळे। आदल्या फुटबॉल प्लेयराक घेवन गोयच्या टिमीन निमणे पुर्तगालाक मारले। पळयात मॅचीची एक झलक। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।